लुका प्रमाणे स्वार्थ अध्याय 16 अनितीस कारभारी. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगे लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आणि ताका आसलो एक कारभारी. हाने ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धन्या लागी फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हणलें, हें कितें हांव आयकता? तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेख पाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडूं म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करें जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकार्यांक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेगी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी घोव. कारभाऱ्यान ताका म्हणलें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलतासतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयेत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या भिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीसो तो व्हड संगतींनी अनितीसो. जर फडकिरे ग्रेस्तकायेचे चलावणेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात, तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात, तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग धन्यांची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदून दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. जेजूच्यो थोड्यो सांगण्यो. दुडवाक लबदले फारिसेव हें सगळें आयकून जेजूक हांसा लागले. देखून तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आपूण नितिवंत म्हूण मनशा मुखार दाखयतले, पूण देव तुमची अंतस्करणां बरो जाणा. कित्याक
मनीस अति मोलादीक म्हूण लेखतात ते देवाक कांटाळ्याचे. नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे शिकवण जुआंसो काळ पर्यान उपरांत देवाच्या राज्याची सुवार्ता परगट जावनच आसा आनी हर एकलो ह्या राज्यांत प्रवेश जावंक जुलम चलयता. नियमशास्त्रांतलो एकच एक थिबो पुसून वेचे प्रास अंतराळ आनी भुमीन पयस जावन वसोंक चड सासार. लग्ना बांद मोडचे विशयांत. जो कोण आपले भायलेक सोडून दुसरे लागी लग्न जाता तो प्रद्वार आधारता. तशेंच जो कोण दादल्यान सोडले स्त्रिये लागी लग्न जाता तोय प्रद्वार आधारता. ग्रेस्त मनीस आनी लाजर. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सने वस्तर नेसतालो आनी सदांनीत पेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नावाचो रुवाने भरलोलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार थावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजाराक ताणें देखलो. आनी ताणें भोब मारून म्हळें, अब्राहम बापा, मुचे बिरमत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आगठ्यांत हांव वळवळतां. लाजारान आपल्या बोटाची थेमेठी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशे ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळ्ळें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा थावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदीत जाल्यारी ताच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशी थावन आमचे कुशीक कोणाच्यांनी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजाराक म्हज्या बापायच्या घरापुनी धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशे तो तांकां सत्राय दीव. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइसे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना, अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वसात जाल्यार ते खंडीत
जीने बदल थले. थवळ अब्राहमान ताका साप थेवन म्हणलें. मोयसेक आनी प्रवाथ्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नात. आमेन.